सामुएलच्या पहिल्या पत्रांत पहिल्या पुस्तकांत आणि वाचवारी 1 आणि वळू 20 आणि 51. एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबासवे सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटवच्याक आणि आपली आंगोन फारीक करच्याक शिलोक गेलो. सगळ्या कुटुंबासवे आज खंयच्या जेवणा कुटुंबान सांगता मेळच्या बदलाक खंयच्या कार्यांत कुटुंबान सांगता मेळच्या बदलाक एल्काना तावन आमी शिकया. कितें वाचलें तुवें? एल्काना आपल्या सगळ्या कुटुंबासवे आपल्या सगळ्या कुटुंबासवे सर्वेस्पराक वार्षिक बली भेटवच्याक आणि आपली आंगोन फारीक करच्याक शिलोक गेलो. कुटुंबासवे सम्यासशी कुटुंबासवे येवंक तुमी कशें वरा. आमी जायते पटी सांगलां जे कुटाम सोम्याच्या एकवटांत आसा ते कुटाम शांती समाधानांत आसा. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ, ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ. आज भावा बहिणीनो एल्काना भाशेन या नव्या वर्साक हांगासरल्या वडिलांनो आवय बापायनो सगळ्या कुटुंबा सांगता जेजूस अशी येवंक कुशी वरा. म्हजे बहीण म्हजो भाऊजी तांच्या दोगांय पुतां सांगता फाटल्या 3 दिस हांगा आयल्यात. कुटुंबा सांगता ती आवय बापाय दोगां पुतां सांगता जेजूच्या पांयां तळा आसात. मेंत म्हणजे धाकटें भयण भाऊजी आनी तांची दोगांय भुरगीं सगळ्या कुटुंबा सांगता हांगा येवन भरती 1 म्हयनो रावन शुक्रारचे सोनाचे रेतीर करण आणि गोंय आमच्या सांगता ती रेतीर करण सगळो म्हयनो सगळें कुटाम जेजूच्या पांयां तळा आसले. आज जायतीं कुटुंबां हांगा कुटुंबा सांगता आसात. त्या वेळा आमी म्हणयत आमी जेजू तें एकवटल्यान देखून आमी भाग्यवंत कुटाम. आमी सोजां गेलीं, सिकेरीं गेलीं, लोबो गेलीं आनी काही मारतां गेलीं आनी रेबेलां गेलीं आनी पिंतां गेलीं म्हणून न्हय आमी कुटाम. ती मनशांनी केल्लीं कुटुंबां खरीं कुटुंबां जावन आसा जेजू तें एकवटलेलीं मात्र. जुआंचे पयलें पत्र 4 आणि 4 आमकां सांगता सेंट जॉन्स लेटर फर्स्ट लेटर चॅप्टर 4 वर्स 4. पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची आमी देवाच्या घराण्याची त्या कपाटी प्रवाद्यांचेर कोण तुमकां विंगड करता जेजूतान, कोण तुमकां कुटाम म्हणून संवसारी कुटुंबां बांदून तुमकां जेजूतान देवातान तुमकां रचलेल्या रचनारातान पयस करता त्या कपाटी प्रवाद्यांक जैत वेल्ली चेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवे आसा तो आत्मो संसारा सवे असलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. पवित्र आत्मा आमकां एकवटायता, संसार आमकां एकवटायना. पवित्र आत्मा तुका आनी म्हाका आमकां देवाची भुरगीं करता. भाव भयणीनो न्हय संसार न्हय आमचे कुटाम न्हय आमची हे सैरीन दैरी. कितें वाचलें परत वाच भुरग्यानो. पूण भुरग्यानो तुम्ही देवाच्या घराण्याची त्या कपाटी प्रवाद्यांचे ह्या संसारान जायते कपाटी आसात. हांव तुमकां उक्तान सांगता जायते आसात जेजूस अशी तुमकां हाडिनात. ते तुमकां संवसाराक लागीं करतात. प्रॉस्पॅरिटी म्हणून, रिचनेस म्हणून, बिझनेस म्हणून, सक्सेस म्हणून, फुलफिलमेंट म्हणून तुमकां जायत्या रितीन आज जायते कपाटी प्रवादी आसात. तुमकां जेजू थंय ग्रेस करच्या बदलाक संवसारांत, बिझनेसांत, संवसारांत, तुमच्या संस्थांत, संवसारांत, तुमच्या पंगडांत तुमकां ग्रेस करूंक सोदतात. ती ग्रेस काय नाही भाव बहिणी. कोणी तशी येतात अळे तुम्ही आमच्या सांगल्यार तुमकां एका वर्सा भितर कितें ग्रेस काय, कितें वडवी काय, कितें बरें जाता म्हणून संवसार दाखयता जाल्यार तांच्या फाटल्यान वचनाकात. तें समाधान, ती शांती शाश्वत नाही. खरी शांती मेळटा जेजू थंय देखून ताणें सगळी एक कवळी तयार केल्या. शांती दिता सौम्या सवे जियेतेल्यांक देव दिता शांती. सौम्याक ना वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताचे. सौम्या सवे जियेतेल्यांक देव दिता शांती. सौम्याक ना वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. देवाक तुम्ही लागीं सरा कृपा ताची जोडा. ताच्या नांवा गितां गाया संतोष तुम्ही पावा. देवाक तुम्ही लागीं सर ताच्या नांवा गितां गाया. सौम्या सवे जियेतेल देव दिता शांती. सौम्याक ना वाटतेल्यांक मेळटा सदांच करपा. खरी शांती खरें समाधान आसा जेजू थंय मात. देखूनच जेजून म्हळ्यार आजू आमच्या वांजेलांत 16 आणि 33 जॉन 16 वर्स 33 हो संवसार तुमकां समाधान दिना म्हणटा जेजू. संवसारांत तुमकां समाधान मेळचें ना म्हणटा जेजू. पूण म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळटलें म्हणटा जेजू. ऐका म्हजे थंय
तुमकां समाधान मेळचे खातीर हा म्हजे थंय तुमकां मेळचे खातीर देखून आज 25 वर्सां हांवें संवसाराक पयस दवरला आनी कोण संवसारांत आसा तो संवसाराक लाभ जाल्यार तांकांय पयस दवरला कुटुंबाच्यांकी सैऱ्यांकी शेजारच्यांकी इश्टांकी क्लासमेटांकी ह्या संस्थांत आशिल्ल्यांकी आनी म्हजे सांगता जायतो काळ आशिल्ल्यांकी हांवें पयस दवरला कितें आसलें म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती ह्यो सर संगती हांवें तुमकां सांगल्यात संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय आसतलीच कोण संवसाराक लाभ जाल्यांत कोण संवसाराक चिटकाल्यांत तांकां खंत बेजार आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला हांव तुमकां सांगता फाटल्या 25 वर्सांत हांव शांतीन आसा समाधानांत आसा म्हज्या जेजून म्हाका शांती समाधान दिल्या हांवें होगडावंक ना ओगडावचो ना देखून साहस भाव भयणीन सौम्याची जाया सौम्याक समर्पण जाया एल्काना सगळ्या कुटुंबा सांगाता गेलो पूण अन्ना गेली ना हान्ना ताची बायल एल्काना सांगाता गेली ना कित्याक तिने आपल्या पतीक म्हळें भुरग्यान पाणो सोडतस ताणें सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाळ थंय रावच्याक तुमी वचोन येतात हान्ना एल्कानाक म्हणटा तूं कुटुंबा सांगाता वर्साक एक पटी वचोन येताय पूण हांव कितें करूंक सोदता ह्या भुरग्यान सामुएलान पानो सोडतस ताणें सोरेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्या खातीर मात्र न्ही सोरेस्परा सवय सदां खाळ ताणें आसचे खातीर हांव ताका घेवन वेतली मागीर फरक आसा पळय आनी एल्काना कुटुंबा सांगता गेलो वर्साक एक पावटी म्हणलें देवाचें उतर सांगता पूण हांगासर हान्ना म्हणटा ना हांव कितें करूंक सोदता ह्या भुरग्यान म्हणजे सामुएलान म्हजो पानो सोडतस कितें म्हणटा ती भुरग्यान पानो सोडतस ताणें सर्वेस्परा मुखार ताणें म्हळ्यार भुरग्यान सर्वेस्परा मुखार प्रत्यक्ष जावच्याक आनी सदांकाळ मात्र न्ही आनी सदांकाळ थंय रावच्याक सर्वेस्पराच्या एकवटांत आसच्याक ताचे सवय रावच्याक हांव ताका घेवन वेतली आनी जायते बडें सांगलां भाव भयणी तुजी म्हजी आमची आशा जाय जी सोरेस्पराच्या सांगात रावची एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजू सवें सदांच रावची एकच म्हजी आशा इस आशा जावन आसली दावीद रायाची कीर्तन 27:4 सांगता साम्स 27:4 कीर्तन 27:4 सांगता दावीद राय तेंतो आशेता कितें आशेता ऐका सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंच हांव अत्रेकता सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता हेंच हांव अत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत एक दीस न्ही रायतो भाव भयणीनो इस्रायलाचो रायतो सिंहासनाचेर बसलो तो जायत्यो बायल्यो ताका आसलो आनी ग्रेस काही भरोन कुसताली म्हणयत खावंक जेवंक न्हेसोंक जाय तितलें आसलें इतलें आसोनी तो कितें म्हणटा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक सर्वेस्पराच्या घरांत रावंक हांव खुशी व्हरता सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक हांव खुशी व्हरता आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक आनी ताच्या मंदिरांत हांव नियाळ करून खुशी व्हरता म्हणटा राय दावीद राय 40 वर्सां इस्रायल परजेक चलयल्लो राय कितें खुशी व्हरता देखून तारखेला केला येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या सावळेंत हांव धन्या येता तुज्या मंदिरांत सौम्या रावता तुज्या जात हांव धन्या तुका पळोवंक शेतां तुका मेळोवंक अत्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता तुका पळोवंक शेतां तुका मेळोवंक अत्रेकता तुज्या वेंगेंत रावून आसरो ती आशा आज हांगा आसल्या देवाची म्हणटल्या देवाचो भुरगो ह्या भुरग्या म्हणटल्या हर एकल्याची आशा जाय जायी म्हज्या जेजूस हांवें पळय जे म्हज्या जेजूक हांवें मेळ्ळा जे म्हज्या जेजूक हांवें पळय जे म्हज्या जेजूक हांवें म्हज्या जेजूस ऐका जे म्हज्या जेजूस हांवें बसा जे एकच म्हजी आशा म्हज्या जेजूस हांवें सदांच बाळका सामुएलान
प्रत्यक्ष जावच्याक देवा मुखार मात्र न्ही सदां काळताने देव असो जावन आसच्याक हांव ताका व्हरून भेटयतली. देखून हन्ना कितें करता? तिच्या पती एल्कानान तिका म्हळें, तुका बरें दिसता तशें कर. पळय आनी गे हांगा जेन्ना हन्ना सांगता हें करूंक हांव सोदता म्हणटना तिजो घोव एल्काना तिका बलात्कार करना या फोर्स करिना. हांवें सांगिल्लें कर म्हजे बराबर ये, तुका कितें बरें दिसता तें कर. तुवें ताचो पानो सोडयसर हांगा राव, सर्वेस्पर आपले उतर सिद्ध करूं. पळय आनी गे देवबिरान तिचो एल्कानाय म्हणटा सर्वेस्पर ताचें उतर सिद्ध करूं. भुरगो पानो सोडटा पर्यंत तूं राव. हन्नाक आनी सामुएलेक तो सोडटा पूण उरिल्ल्यांक तो घेता आनी वेता. आनी कितें जाता मुखार? अशें ती स्त्री घरा रावली आनी आपल्या पुतान पानो सोडीसर तिने ताका वागयलो. ताचो पानो सोडयतच तिने आपणा सवे 3 वर्साचो एक पाडो. जेन्ना भुरगो सामुएल पानो सोडटा ती कितें करता? तिचें उतार पाळूंक तिचे सवे 3 वर्साचो एक पाडो घेता, एक एफा पीठ, एक एपा पीठ घेता, एक सामडे पोतेंबर, एक सामडे पोतेंबर, दाका सरो घेता. पाडो मात्र न्ही, पीठ मात्र न्ही, दाका सरोय घेता. आनी घेवन ताका शिलोवन तो सर्वेस्पराच्या मंदिरा भितर व्हेलो आनी वेता मंदिराक. भुरगो तोवळ ल्हानूच आसलो. पाड्याची बली भेटून जाल्या उपरांत तांणी भुरग्याक एली शिवेलो. पळय आनी कितें भेटोंक आसा? इस्रायल परजेक दिल्ल्या त्या शिस्ते प्रकार सगळें भेटयतस ह्या नेणट्या भुरग्याक सामुएलाक हन्ना एली सशी व्हरता. आनी अण्णान म्हळें, सायबा तुज्या जिवाचो सोपोत सर्वेस्परा कडेन प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबे आसतली स्त्री हांवूच. सर्वेस्परा कडेन ती मागोवन आसतना येयली तिका म्हळें वायन पियोन पोट भरून घटून कितें हांगा येवन रडटाय म्हणल्यार तिणें सांगलें ना हांव पियोंक ना, हांव म्हज्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करता वांज म्हणून हे म्हाका सोसूंक जायना. पळय आतां तीच म्हणटा ह्या कोणाक येयलीक सर्वेस्परा लागीं प्रार्थना करीत तुजे लागीं उबे आसलेली स्त्री हांवूच. या भुरग्याक हांवें मागल्लो आनी सर्वेस्परान हांवें मागलेलें तें म्हाका फावो केलें. आतां एका ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो. ह्या भुरग्याक हांवें तुमी कितलें मागोंक ना? तुमी कितें मागोंक ना? तुमी कोणा खातीर मागोंक ना? देवान दिल्ल्या उपरांत आमचो प्रत्युपकार आमचो मनोभाव कसलो एक फावटी आमकांच विचारया. आनी हांगासर अण्णा म्हणटा ह्या भुरग्याक हांवें मागल्लो, सर्वेस्परान म्हाका मागल्लें दिल्लें देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. देखून हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां भाव भयणीनो, जें कितें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें बरें आसा. जें कितें हांगा आसलें तुमचें तें म्हजें तें आमचें तें कितें बरें आसा तें तुजें म्हजें आमचें न्ही, तें ताचें ताणें दिल्लें. तें कोणा तें कितें बरें आसा जाल्यार तें तुजें न्ही, तें ताणें दिल्लें. पूण कोणा तें कितें वायट आसा तें सगळें तुजें आनी म्हजें आमचें, आमी करून घेतिल्लें तें. देखून हांगा अण्णाक सामुएल कोणें दिल्लो? देवान दिल्लो. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. पळय आनी परत सर्वेस्पराक भेटोंक वेता. सर्वेस्परान तुका आनी म्हाका आमकां कितें दिवंक ना? कितले फावटी आमी ताका फाटीं भेटयलां. कितले दीस आमकां दिवंक ना त्या संवसारांत, पूण कितले दीस आमी सर्वेस्परा भेटयल्यात. कितलो वेळ तुका सर्वेस्परान म्हाका आमकां दिवंक ना, आमी कितलो वेळ ताका भेटयला. आज सकाळीं सगळी रात हांव वचून नियाळ करनासलो. बापा तुवें कितलें दिलां आमकां, कितलें दिलां. कितलो लोक संवसारांत तांकां रावंक बिडार ना पूण आमकां रावंक बिडार आसा. तांकां खावंक जेवंक ना पूण आमकां खावंक जेवंक आसा. तांकां एक मुस्ताकी न्हेसोंक ना, आमकां जाय तितलें न्हेसोंक आसा. आमकां एक ल्हानशें काम केलें आमची शाबासकी उलोवची आसात. ती दुबळे धाकटे खणटात, काम करतात. तांणी बरें काम केलां म्हणून कोणी एक उतार सांगनात. आमकां कितल्या जाणां उत्तेजन मेळटा, कितल्या जाणां आमकां एनकरेजमेंट मेळटा. त्या दुबळ्या धाकट्या कोणूच तांणी केल्या खंयच्याच कामाक तांकां उत्तेजन सयत दिना, शाबास म्हणना. कितलें दिलां समी तुवें आमकां. देखून सरसपणान तुका म्हाका आमकां जायतें दिलां. तो ताजे खातीर वापरच्या बदला आमी संवसारा खातीर वापरता. आमकां दिले रंगीत ताळे स्टेजीचेर आमी व्हडले व्हडले प्रोग्राम करूंक वापरता. आमकां दिले संगीताचें तेणे व्हड स्टेजीचेर आमी हेरांक आमचें थंय ओडूंक वापरता. आमकां दिलें भाशण करचें तेणे व्हडले व्हडले भाशणां करन MC गी आनी कितें व्हडले संस्थे कितें म्हणटा प्रोग्राम चलोवन आमी सगळ्यांक आमचें सशी हाडूंक पळयत. पूण आज जें कितें आमकां सरस्प्रदान मेळ्ळां म्हणून आमकां कळ्ळां आमी सरस्पराक भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा. हन्नान सामुएलीक सरस्परा भेटयलो. कित्याक सरस्परा तावनूच तिणें ताका आपणायल्लो, जोडुल्लो. भेटयलो मात्र न्ही, ती मुखार म्हणटा आपली जीण भर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो
आणि थंय ताणें सर्वेस्पराचे आराधन केलें. सर्वेस्पराच्या 7th आशिल्ल्यांक रिटायरमेंट ना आसोंक नजो. जीनभर सर्वेस्पराची सेवा, लांब काळ सर्वेस्पराची सेवा. व्हंकलेन न्हवऱ्या भेटयल्या उपरांत थोड्या दिसांक मात्र व्हंकाल घे, जीनभर व्हंकाल सांगा न्ही. हांगासरल्या व्हंकल्यानो न्हवऱ्यान व्हंकलेक आपणाक भेटयल्या उपरांत जीनभर भेटयल, हांगी थोड्या दिसांक मात्र थोड्या दिसांक मात्र भेटयतात, मागीर गेलें पुराय. हांगा देवाचे उतार सांगता जीनभर सगळ्या म्हज्या जिवितांत हांव सर्वेस्पराची स्तुती करतलो. सगळ्या म्हज्या जिवितांत हांव म्हज्या जेजूची सेवा करतलो. जीनभर सेवा. परत वाचती निमाणी वळ. देखून हांवें ताका सर्वेस्पराक भेटयला. सर्वेस्परा भेटयला. आपली जीनभर तो सर्वेस्पराक भेटयलेलो जातलो. जीनभर तो सर्वेस्परा भेटयलेलो जातलो. आणि थंय तांणी सर्वेस्पराचे आराधन केलें. जीनभर सर्वेस्परा भेटयलेलो. आज आमचें समर्पण थोड्या काळाक मात, आज आमची थोडी सेवा थोड्या वेळाक मात. आज भाव भयणीनो, सामुएलाक भेटयलेल्या बरें आमी आमकां भेटय जाय सर्वेस्पराक.